त्यांना डेमोचं काम चालू आहे. त्यांना फाटल्यान अख्खो त्यांचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आणि त्यांचे कोणाच्या शिटा बिटा मोडला आणि आता हे बिल्डिंगाचे बी डेमोशन जावपाचं आहे म्हणल्यार जाता की हांगा तांकां सायडीक जाता सगळो कचरो आहा. कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें तें घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे आनी हांगा 40-50 वर्सां जाले ते हांगाच रावता. तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगान काम जाता तांकां सेफ्टी कांयच ना, कांय सेफ्टी दिवना कांय ना तेंचें काम चालू आहा. आतां तुमी पळयलें आसतलें पण हांगा कांयच सेफ्टी नासलें पळय तेंचे. हांगा तेच्या घरान आख्खे डस्ट धूल बी सगळें लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता ते लोकांचे कितें सेफ्टी करपाचें. ते सालगांवकारचें कितें काम जालां तेंच्या लोकांक सेफ्टी दिवपाचें, तेंचे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व करपाचे इतलेंच मागता. व्हडलो इशू जाला एक गरिबांचेर. एक गरीब हिंगा 40-50 वर्सांसून रावताले आनी सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले. आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगूना, कांयच तांकां सांगूना. एक धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो, तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले. कितें जायत जाल्यार कोण जबाबदारी? आनी ते सांगता कितें तुम लोग इधर से जाओ. तांकां कांय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल. आतां हे बिल्डींग व्हडलें मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले? आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा, इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक खावपाक पिवपाक कांय रांदपाक दिना. हे सगळे भायर रावता. हे सगळे कितें करपाचें आतां? दनपारां म्हाका फोन येयलो. मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें. आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर एम.ई. बीन धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगाचें करपाचें म्हणून. देट वॉज नो पार्ट. बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेंणी कितें सेफ्टी गार्ड कितें मेजर बिजर आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें. पूण खंय तरी अशें दिसता की काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या न्हयांचे घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो. म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताका सांगला तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करा कित्याक लोकांक त्रास जावपाक येना. कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोरणी मोडून नेवी कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जालो नासलो ते अशें क्लीन करपाचें. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.